विश्व कोंकणी चॅनलाच्या विशिष्ट वर्गांक मिगेला नमस्कारो. मे 2023 तू जनला CA ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾವನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಣೋ आणि ತಂಗೆಲ್ CA ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೋಚಾಕ आज आमगे स्टुडियो तो असची CA वृंदा किणी. वृंदा तुमका हार्दिक स्वागत या स्टुडियो का. थँक्यू. वृंदा ಬಗ್ಗೆ एक सान ಕಿರು ಪರಿಚಯ दिवचाक आशे पावता. तिगल अन्नन नाव के ವೆಂಕಟೇಶ್ किणी, अम्मन नाव नयना किणी. वृंदान तिगल स्कूलिंग सेंट थॉमस रेसिडेन्शियल स्कूलांत केलेला. तीन तिगल कॉलेज पूर्ण प्रज्ञांत कंप्लीट केलेला. वृंदान तिगल आर्टिकलशिप गणेश एंड सुधीरांतू अंडर CA गिरीधर कामतन कंप्लीट केलेला. वृंदा तुमका मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स, एक आशिरांतू कष्टाच एक्झाम बरोवन पास झालेला का. थँक्यू सो मच. सो आता तुम्ही CA वृंदा किणी कशें फील जाता तुमका. CA वृंदा किणी आयकतना मे बी इट इज जस्ट एक 2 letter वर्ड आशिक पुरो, बट द 2 letter वर्ड अंतू ते मेळका जाल्यार ताची मार्क्सची आशिल्ली स्ट्रगल इज यू कॅनॉट इवन इमॅजिन. सो विथ द स्ट्रगल ते स्ट्रेस ते पूरा एक आज इथे म्हाका आपास ते बूक वाजूका म्हणना, बिकॉज आय हॅव नॉट हांव एक एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्टान क्लियर केलेला न्ही. सो अगेन एंड अगेन हांव सेम बुक्स आपास वाजूचे, सेम थिंग्स आपास वाजूका म्हणजे एक स्ट्रेस, एक द इमॅजिनेशन आपास हांव करका म्हणजे ना म्हणजे एक होड खोशी. अँड CA वृंदा किणी मगेलकिंत चड मिगेले आ म्हाका मस्त हे प्राऊड मुमेंट. सो ते आनीक तुका डबल हॅपिनेस म्हणत. सो तुका एक प्राऊड फीलिंग म्हणत या CA एक अर्न कोरणो. येस. सो रिझल्ट येताना तुम्ही कामार आशिल्ले. सो वेन ते CA म्हणून एक प्रिफिक्स ॲड जाताना तुमकां कसं चेंजीस दिसला कामार विशय जो विंगर विशयार कसं चेंज दिसला या 2 प्रिफिक्सा निमित्त. ओके. सिन्स हांव वर्क करता आशिल्लें एक मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री, सो तांकां CA प्रोफेशन म्हणजे एक बिगेस्ट थिंग. लायक ओके आमी CA करता आशिल्ले एक त्या फ्रेटर्निटीन ओके आमकां पुरा जनाक गोत आसता दॅट ओके CA म्हणजे कितलें डिफिकल्ट म्हूण. एक्चुली डिफिकल्ट किंत चड आमगेले हार्ड वर्क एफर्ट्स जावका आसता. त्याची आमी विंगड इंडस्ट्रीचे पळयतना सो तांणी CA म्हणजे आनीक ताची डबल मस्त डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, कोणाक क्लियर करचे जायना म्हणजे एक तांगेलें इमॅजिनेशन आसता. सो हांव ते क्लियर केलें तेन्ना क्लियर केलें म्हणून क्लियर करचे पूण हांव CA फायनल एग्जाम बरयला म्हणजे एक हांव फायनल एग्जाम जस्ट बरोवन चमकलेली. सो तेन्नाची ते ओके तूं फायनल बरयला म्हणजे हाची एक होड तांकां ऑडिटर म्हणून तांणी आपयत आशिल्लें बिफोर आय क्लियर एग्जाम. सो एक रेस्पेक्ट विंगड मेळ्ळी तुमकां. या रेस्पेक्ट म्हणटना म्हाका आनीक उडकास येता. सो नेक्स्ट डे इट वॉज म्हगेले कजिनाले वेडिंग आशिल्लें. सो हांव हाजे फुडें खंयचे फंक्शन्स अटेंड करना आशिल्ली. जस्ट इट इज नॉट मीन दॅट म्हाका मस्त वाजूचें आसा हांव घरा बसून वाजयता ताजे खातीर हांव फंक्शन अटेंड करतना तें न्हय आशिल्लें म्हगेलें. मे बी हांव म्हगेले थ्रू आउट स्कूल की PU जर्नी हांव ऑलवेज एक टॉप पोजिशनांत आसता आशिल्ली. सो द फर्स्ट टायम फेलियर जातना एक CA म्हणजे ओके दीस हे एक कोर्स आमकां फेलियर म्हणजे नवे जावन इंट्रोड्यूस कोल्लेता. सो हे फेलियर अगेन एंड अगेन सेम फेलियर सेम अटेम्प्ट्स घेता आसतना तुका भायर वतना इनसेक्युरिटीज डेवलप जाता. सो हांव जनरल तुकून हायट जावचें ट्राय करता आशिल्ली. सो हांव खंयचे फंक्शना वचना आशिल्लें. सो हे म्हगेले CA जाले नंतर आय गेस आफ्टर 2 years फर्स्ट फंक्शन हांव अटेंड केलेलें. सो जेन्ना इतले दिवस देर वॉज अ क्वेश्चन मार्क. ओके जल्वे तुगेला CA जल्वे म्हूण, बट दिस टायम इट वॉज लायक कंग्रॅच्युलेटिंग अगेन. सो सीइंग दॅट तांणी कंग्रॅच्युलेट करता आसतना पेरंट्स जाला तोंडांत एक खोशी पळोवचें हेची एक व्हड विशय. सो तू त्या रिलेटिव्ह फंक्शन आतां तू एक प्राऊडली म्हणत आशिल्ला वय हांव वृंदा किणी म्हणून. रायट. ओके. सो एक CA म्हणल्यार एक व्हड जर्नी, एक 5 वर्सां कोर्स म्हूण येता. सो ह्या 5 वर्सान तुमगेले एक बिगेस्ट सपोर्टर म्हणला मोटिवेटर म्हणल्यार कोण आशिल्ला. सो सांगता म्हणल्यार 10th जातरी म्हाका सायन्स घेवूंक ना आशिल्लें. सो हांव कॉमर्स घेवचें म्हूण आशिल्लें. सो म्हाका कॉमर्सान तूं कसं करता म्हणजे एक आयडिया ना आशिल्लें. सो तेन्ना म्हगेल्या अण्णान सांगलें तूं CA कर. सो आमगेलें तुका बिजनस हाका तुका मस्ती हें कसं तूं क्लियर कर ना जाल्यार येडना. सो नॉलेज म्हणजे तुका येता आनी तूं CA म्हणजे कोर्सान तूं क्लियर कर नाशिल्लें मस्त जन आसा ती, बट तातूंत नॉलेज मेळचें इट इज समथींग ग्रेट. सो म्हगेल्या अण्णान सांगिल्लें तूं CA कर म्हूण सांगून. सो ताजे नेक्स्ट प्रती एक कशें म्हळ्यार इट वॉज लायक स्पून फेड. म्हाका प्रती एक इन्फॉर्मेशन अण्णान हाड दिवचें अशें करका तुवें तशें करका तूं अशें केल्यार तुका एक गायडन्स प्रॉपर गायडन्स म्हगेल्या अण्णान दिवचें आशिल्लें.
आन काय CA फिल्डात तुकून नाही आशिल्लें बट अन्नाल फ्रेंड्सां तुकून की कोणालकी तुकून तांणी हें कसन इन्फॉर्मेशन घेवन येवन म्हाका प्रत्येकान तूं मोटिवेट अन्नान केलेलं. सो युअर फादर वॉज युअर बिगेस्ट सपोर्टर म्हूण येता. Yeah, father was my biggest supporter. So motivation म्हणजे see it is like every time तुका एक सिच्युएशनाक कशी मोटिवेट करता म्हणजे दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो आय गेस विश्व कोंकणी चॅनलाचे तुम्ही कसं हे प्रोग्राम करता आशिल्ली दिस वॉज माय बिगेस्ट मोटिवेशन ऑल्सो. सो द लास्ट अटेम्प्ट वेर आय क्लियर्ड तेदन मिगल अम्मन अम्मक तांगेल फ्रेंड्सार तांगेल कोणेकिल्या पुरा मस्त लिंक्स पुरा पेटोवचे आशिल्ले विडियोज पळोवचेक. सो तेदन मिगल अम्माक एक आश आशिल्ली मिगल मस्त सो तुका नेक्स्ट टायम हांव तुका हांगा पळोवका म्हणचे. सो मिगल आय यूज टू हांव वाजितन प्रति टायम ड्रीम करता आशिल्ली दॅट ओके हांव थंय बसून आसता हांव सेम क्वेश्चन आज इंटरव्यू कसं तुमी निमगिता ती आय यूज टू प्रिपेर आन्सर तेदना. सो दिस ऑल्सो गिव्स अ मोटिवेशन ओके हांव थंय बेसका म्हणजे एक मोटिवेशन. सो तूं आतां एक प्राऊडली म्हूण येता हांवें एक मिगल विश लिस्टांतल्यान एक कसं की एक केल्लें हांवें म्हणून. वय सो आतां मातशें CA बरयता आसाची केलो फायनल बरयतलें इंटर बरयतलें फावंडेशन बरयतलें आसाची पूण एक ना एक मोटिवेशन जें आसता जो एक पुश दिवका पडटा एट एनी सर्टन पॉयंट ऑफ टायम. सो तुमी कसं म्हूण एक CA एस्पिरंट्साक मोटिवेट करताची. मिगेल हांव म्हाका कशें म्हळ्यार सी पीपल वेरी लायक तांगेले डिफरंट टायप्स ऑफ पीपल आसतात. आतां म्हाका कशें म्हळ्यार म्हाका एक्सटर्नल पुश जावं केल्या जनाक इनबिल्ट फीचर आसा ओके तांकां एक पण तांणी डिस्ट्रॅक्ट जाता असं म्हणटना तांणी वापस तांगेल तितले तांणी त्या वेंत येता ती. सो मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स आसता. सो मे बी हांव मिगेल अन्नर म्हाका रायट डायरेक्शन त्या मुवमेंटान रायट डायरेक्शन दाखयनी जाल्यार हांव मोस्टली क्विट करता आशिल्ली. सो लास्ट अटेम्प्ट हांव दिलेल्यान तूं मिगेले द टर्निंग पॉयंट म्हणटा मिगेल अन्नन म्हाका मस्त फोर्स करून तूं टेस्ट सिरीज बरें मॉक टेस्ट बरें म्हणून एक मिगेल त्रिशा क्लासेस म्हणून तांगे लेगी पेटयल म्हाका आय स्टेड इन हॉस्टेल. सो रायटींग दॅट टेस्ट अँड रायटींग मॉक टेस्ट म्हणजे एक मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी सीएंत आमी शिकचे किंता चड आमी कशी प्रेजेंट करची म्हणजे वेरी मस्त इम्पॉर्टंट. सो हांव थंय हॉस्टेलान तूं आशिल्ली 4 months. सो मिगेल द वे आय स्टडी कशें म्हळ्यार टीचिंग अदर्स आय लव टीचिंग. सो टीचिंग अदर्स. सो मिगेले रूममेट्साक तांगेले स्ट्रेंथ कशें आशिल्लें म्हळ्यार तांणी कोणाले आयकलें दॅट रिटेन्शन पावर तांगेल चड आशिल्लो. सो हांव म्हाका कशें आशिल्लें म्हळ्यार कोणाक एक्सप्लेन केल्यार द रिटेन्शन पावर चड आशिल्लो. सो दॅट्स हाव हे कसन टेस्ट सिरीज बरोवन हांव ते म्हाका 1 मार्क गेल्या वरें त्या टेस्ट सिरीजान तूं रात न्हीद येना आशिल्ली. सो आमगेली तशी आमकां आसता ते आमी बरयता आसतना ओके कसले गेल्ले म्हणचे मार्क. ओके सो तुमकां ता एक हें आसुका लायक कीन आसुका क्वेश्चन मार्क्स गेले मेळगला वय. सो ता आमी वापस रिपीट करूनच त्या मिस्टेक्स. या टेस्ट सिरीज हांव एक लायव्ह मिगेले एग्जाम्पल हांव म्हणयता कशें म्हाका हें केलें FR सब्जेक्टान आय वॉज रायटींग टेस्ट सिरीज 4 months कंटिन्युअसली एवरी 2 days हांव एग्जाम बरयता आशिल्ली. त्रिशा क्लासेस तांणी मस्त सपोर्ट केला लायक मस्त तांणी तुमकां सांगता गायड करता आशिल्ली कशी बरोवका कशी हें करका म्हणून. सो एवरी हांव बरयता आशिल्ली एंड दॅट सेम क्वेश्चन हांव 2 पण एक क्वेश्चन सेम मिस्टेक केलेले एंड द सेम क्वेश्चन केम इन द एग्जाम इन द कंपल्सरी क्वेश्चन हांव विदीन एक 15 minutesन तूं त्या क्वेश्चन सॉल्व केलें म्हणटना मस्त खूश जालें हांव इतले दिवस टेस्ट बरयले बरें मस्त सार्थक जालें म्हूण सांग. सो आमी आमगेल्या मिस्टेक्सांतल्यान शिकपोका. सो दॅट इज द सो तुमगेल्या लायफान कसलें एक आयला की लायक म्हाका न्ही CA करूं जायना आनी नाका म्हाका CA तसले कसले सर्कमस्टन्स आयला की. वय मस्त पण दिसता वाजितना दिसता हांव कसलें करता मिगेल फ्रेंड्स पुरा जन मिगेल कजिन्स पुरा जन तांणी मिगेल किंता सान आशिल्ली आजी एन्जॉय करता आसता. फर्स्ट थिंग आमकां ह्याची कोर्स कशें सांगता म्हळ्यार मिगेल किंता हांगा सान होड म्हूण कोणें ना ती. सो हांव ऑफिसान आसतना बरें शिकतना आय यूज टू लर्न फ्रॉम माय जुनियर्स. सो ह्या कोर्सान तूं त्याची म्हाका फर्स्ट मेन हेत आशिल्लें ओके मिगेल किंता सान आशिल्ली पास जावन आतां तांणी लायक काम मार आसा ती. सो हांव आनी की हांगा कसं करतास हें नादावक की नाका हांव कसलें हें केल्लें चूज म्हूण हें एक नॉर्मल फिलींग म्हणटा. मे बी अ रँक होल्डर बरें तांकां हें सेम फिलींग येता. सो हें पुरें एक शॉर्ट स्पॅनर. सो आमी हे हाजवेट कशी डील करताची म्हणजे एक मोस्ट इम्पॉर्टंट त्या टायमान तुमकां कोण करेक्ट जावन गायडन्स दिता म्हणजे एक मस्त
इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही कशी ओव्हरकम केले असल सिच्युएशन्सान तू ओवरकम मिगेलें CA हे कंप्लीट करका म्हणजे एक जर्नी क्विट करका म्हण म्हाका मस्तपण आयलें बट हांव मिगेल आनंद खातीर क्विट करना म्हणजे एक मेन मोटिवेशन आशिल्लें. आज हांव क्विट केलें री ओके म्हाका बरें बेजार जाता मिगेलें आनंद बरें बेजार जाता बट आनंद ते दाखोवन दिना ती बट तांगेलें एक मनांत आसता ओके मिगेल तुवें CA केलें री म्हणजे खुशी सो म्हाका तें एक मोटिवेशन आशिल्लें दॅट क्लियर करचें का. सो तुमगेला ओनली मोटिव वी कॅन से दॅट माय पेरेंट्स विल बी प्राऊड. येस. ओके दॅट इज मस्त लायक आता चेंडू अंतू. सो तुमकां ह्या जर्नींतल्यान कसं शिकूंक मेळ्ळां लायक मी कसं शिकली CA चूज केलें निमित्त. सो हांव आतां वयर सांगिल म्हणजे CA तूं सिनियर म्हणजे ज्युनियर म्हणजे कांय ना. सो तुमी तुमगे ज्युनियर तुका शिकले रे काय तंतू कसं नाही वायट म्हणजे काय ना म्हाका ओके हांव कसें मिगेल ज्युनियर तुकून शिकता असं म्हणजे तूं विंगड कोर्स पळयल्यार खंय तरी सिनियर ज्युनियर म्हणजे मस्त हें आसता अँड हांव तूं कशें म्हणल्यार मस्त तुमकां टायम हें कशें न्ही कोर्स नाका म्हूण दिसता. पेशन्स हे कोर्स तुमगेल मेनली तुमगेल पेशन्स टेस्ट करता. सो तुमी कितले पेशंट जावन आसता म्हणजे हे कोर्सांत मस्त हांव शिकली. सो एक पेशन्स आसूं का CA स्टुडंट्साक वय CA एस्पिरंट्साक आवय जावन CA एस्पिरंट सो मेन मोटीव कसं म्हळ्यार पेशन्स आसूं का आमकां नातल्यार CA इज कसं म्हणचें जायना आमकां अचीव करूंक. ओके हांव एक प्राऊडली म्हूण येता त्या मिगल सिनियर CA क्वालिफायड मात न्ही CMA क्वालिफायड सो ह्या CMA केले निमित्त तुमकां कसले बेनिफीट जाला CAन तूं CMA केलें तोकून CAन बेनिफीट जाल्ला म्हूण सांगचें कितें चड CA केलें तोकून CMAन बेनिफीट जाल्ला म्हूण सांगचें हांव इश्ट पावता. कसलें म्हळ्यार आमगेलें इंडियन एज्युकेशन सिस्टम एक वास्ट ते सब्जेक्ट हे अशें हे CMA हांव US हें केलेलें सो CA IPCC केलें तोकून CMA हे US करचें म्हाका मस्त इजी फील जालें विदीन 2-3 months आय कूड क्लियर ते CMA एग्जाम. सो CA येद्राक CMA एग्जाम कसलें न्हय म्हणून फील जालें. हय ओके हांव एक आर्टिकल सो मिगेल मात एक फर्स्ट क्वेश्चन येवची कशें म्हळ्यार ऑफिस आनी स्टडीज दोन्ही कशी ओटू मॅनेज कोर येता. ऑनेस्टली सांगता म्हूण सांगल्यार हांव एक टायमांत एकू कॉन्सन्ट्रेट करचें इश्ट करता बट आय गेस आय हॅव टू डेवलप करता तें अशें नाज्जे म्हूण हांव हे विंगडेक मिगेले जुनियर्स हे सांगता सो आमी मल्टीटास्कींग आसता. सो हांव ऑफिस टायमान तूं हांव CAचे स्टडीज स्टार्ट करनी आशिल्लें ओन्ली आफ्टर हे कशें न्ही CA मिगेले आर्टिकलशीप जाले नंतर हांव मिगेले स्टडीज स्टार्ट केले. सो दॅट इज द बिगेस्ट मिस्टेक हांव केलेलें. सो आय डोंट वॉन्ट मिगेले जुनियर्स टू रिपीट त्याची करचें. सो तुमकां कसं आयडियाज लायक कशी प्लॅन कोरका आमी आमगेल्या स्टडीजाक एक आयडिया दिवेत की आमकां. मिगेल कशें म्हळ्यार मिगेल फ्रेंड्स मिगेल जुनियर्स तांणी पुरा 8 hours 10 hours 16 hours वाजीत आशिल्ली ती. सो हांव दिवसाक 2 hours वाजिल्यार व्हड विशय आशिल्ले बट मिगेल एप्रोच कशें आशिल्लें म्हळ्यार ओके तूं हे आतां तूं 10 hours वाजिना जाल्यार येना त्या 2 hours कसन वाजिता इन डेप्थ वचका तुका फाल्यां कसनय निमगेल्यार क्वेश्चन एग्जामान तूं एग्जाम कष्ट येता म्हणजे कितें आमी वयर तुका शिकून गेल्यार मात तूं इन डेप्थ शिकून गेल्यार सो इट इज ऑलवेज एग्जाम्स आर नॉट डिफिकल्ट आय फील कशी क्वेश्चन निमगेल्यार आन्सर कोर येता. सो मिगेल एप्रोच तशें आशिल्लें तुमी कसनय शिकतात इन डेप्थ जावन शिकता ते फ्रॉम स्क्रॅच शिकता म्हण सो एफिशियंट जावन शिकूंक म्हणटा तुमी. सो आतां तुमी लायक एग्जाम बरयतना कसो पुराय प्रॉब्लम्स फेस केल्ले लायक ऑन द एग्जाम हॉल. ओके एग्जाम हॉलान तूं दिस टायम हे एटेम्प्ट एक एग्जाम्पल दोन सांगेत म्हळ्यार सो मिगेले फर्स्ट एग्जाम म्हाका मस्त इजी जालें. सो सेकेंड एग्जाम दीस वॉज माय SFM म्हणजे मिगेले हाय एक्सपेक्टेशन आशिल्लें हांवें तूं एग्जामशन करता तशी म्हूण. सो बट इट टर्न आउट व्हेरी डिफिकल्ट. सो एक त्या मोमेंटान तूं मस्त हांव ब्लँक आउट जाली ओके हांव कसो करता त्या मोमेंटान तूं मस्त थॉट्स आयले हांवें पण क्लियर जायना मिगेला म्हणजे मस्त थॉट्स आयले बट त्या मोमेंट टेक एक 5 minutes ब्रेक घेवन एग्जामान तूं ओके कूल डावन जायना जाल्यार जावं आत्तां कसन करचें आयल्या त्या कंप्लीट कोरून वर्स म्हणजे त्या मोमेंटान तूं सो कशी ते वापस येता ब्लँक जाल्यार थंय तुका कशी वापस येता म्हणजे मस्त इम्पॉर्टंट.
सो तूं त्या पुरा एग्जामान विंगड पुरा सायड आदावर न्हू त्या मुमेंटान त्या एग्जामान कसन बरेता म्हणचे तितले कॉन्सन्ट्रेट करका मुझ सो कूल जावन आमी एग्जाम बरोवका वॉट एवर द सिच्युएशन वय आमी आमकां कूल दवरका हय. आनी म्हणून काय येतात वय. तुका सो मिका लास्ट क्वेश्चन कसं म्हणारी आतां तुमी आतां एफआर जावप लायक तुमी कशी ऑन द वॉट बेसीस यू सिलेक्टेड युअर सब्जेक्ट्स लायक कशी फर्स्ट प्रायोरिटी केंच्या दिलेली तुमी ओके मिगेले ऑडिट म्हणजे मोस्ट विकेस्ट सब्जेक्ट विकेस्ट म्हळ्यार म्हाका शिकचेक मस्त इश्ट जाता ऑडिट बट ते रिटेंशन ते तूं कशें रिटेन करता तूं कशें शिकता म्हणचे मस्त हें कशें हें करचें हांव तियारी तसलें ऑडिट म्हाका खंयचे मस्त बोरींग सब्जेक्ट खंयचे वीक सब्जेक्ट हांव कसो करताशिल्ली म्हळ्यार ऑडिटान आमकां मेनली अशे स्टँडर्ड्स अशे सो हांव डेली एक स्टँडर्ड्स आमी पिक करताशिल्ली हांव सांगिल्लें म्हणके हांव हॉस्टेलांत आसताशिल्ली सो आय यूज टू हांव पुरे एक पण फूल एक स्टँडर्ड फूल वाजीत आशिल्ली आय यूज टू म्हगेले आर्टिकलशीप पण तूं कशें जाल्लें त्या पुरा ताका रिलेट करताशिल्ली एक रियल लायफ एग्जाम्पल्स सेट करता क्रिएट करताशिल्ली एंड आय यूज टू हांव पुरा जेन्ना एक्सप्लेन करताशिल्ली सो अशें अशें एंड तांणी तांगेले आर्टिकलशीप एक्सपिरियन्स त्या ऑडिट फिल्डान तूं कशें जाल्लें म्हूण सो आमी मोस्ट प्रॅक्टिकल जावन हांवें एग्जामाक प्रिपेर जालेली सो एफआर एंड एसएफएम प्रॅक्टिकल म्हाका प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स म्हळ्यार पुरा जनाका चड जावन इश्ट आसता सो प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स हांव चड प्रिफरन्स दिताशिल्ली कसलें म्हळ्यार इन केस म्हगेले वीक सब्जेक्ट सोडून गेल्यार बरें म्हगेले फेवरेट सब्जेक्ट्स म्हाका वयर हाडटाले म्हूण तशी जाल्लें एक्चुली सो तुमी पूर्ण लायक ॲज पर युअर टर्म्स यू गेव लायक मिगल ह्या सब्जेक्ट स्ट्रॉंग सो हांव चड टायम दिता म्हणून हांव विंगड सब्जेक्ट इग्नोर बरें करनी बट द वे ऑफ स्टडींग हांव विंगड टायप घेतले सो मे बी मोर इंटरेस्ट करचेक इंटरेस्टींग करचेक एक क्लासीस म्हणके एक आमी एक टायपान तूं कोर न्हू लायक टीचिंग तशी स्टार्ट केलें सो मिगल लास्ट क्वेश्चन म्हाका कसं येवचें म्हळ्यार आतां तुमी CMA BCom CA पुरे जाला आतां नेक्स्ट फ्युचर प्लॅन कसो तुमगेला फ्युचर प्लॅन करंटली एम्प्लॉयमेंटा वचेक सो ह्या एक म्हगे ल्हान अम्मा करता आशिल्लें म्हणजे एक CA करता आशिल्लें सो ताचे खातीर केल्लें CA तुकुनूच हांव म्हाका एक टिचींग फिल्डा वचका म्हूण बरें मस्त इंट्रस्ट आसा सो हें हांव कोणा लागीं सांगनी आशिल्लें आज हांव फर्स्ट टायम सांगता मे बी हांव एक ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट करता म्हणचे बरें म्हगेलें फ्युचर आत्तां न्हय मुखार करता म्हणचे बरें एक मस्त आश आसा सो तुमकां टिचिंगा मस्त इंट्रस्ट आसा बाय सो त्या एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी आय गेस आतां जनरेशनाक सो ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೃಂದ तुम्ही तुमगे जर्नी ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ या जर्नी मिगेल तसला मस्त CA aspirants एक inspiration. We wish you all the very best for your future. Thank you.